या वर्ष मस्त रूप पडला वार येतच पुढे बापरे. आणि आज मम्मीनं स्पेशल म्हणजे फेवरेट ढेंटडा उंडी. तो शीत बॉईल झाला त्याला ऐकून करता वाण घालता घंटी केली पाच कशी काढूक चला पळय एक क्लासा खातीर म्हाका भायर वचचें आशिल्लें हांव कॅन्सल केलें ना. ओ माय गॉड वापस पावस स्टार्ट म्हाका तो वचचें आशिल्लें माइंड कमेंट केलं की तू लकी बाबू बाबू कसं म्हणतोस डॅडी? नाची रे मोरा आंब्याच्या तो संपला हे रडला. व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग आणि पुरे जन की गुड मॉर्निंग. घंटे झाले आता 9:05 जस्ट मेगा आता क्लास झाल्या. काल रात्री दोन फुल पाऊस आणि त्यावेळी आता वारे पाऊसच पडला स्टॉम पडेल ना मस्त कडेच ना रूख आणि मस्त पडला कसं गोतना या वर्ष मस्त रूख पडला आणि काले के किंग सर्कल तो एक व्हड ग्रूप पडलेलो. आता जस्ट व्हिडिओ पळयत आशिल्लो कोण की शेअर केला ग्रुपान तो मम्माल घरकाड चमकालो तेवूय बिल्डिंग तो ते रूफ पडलेलो गोतना. आजकाल कसं झाला मस्त रूख पडतच आणि आजही असणं रेड अलर्ट दिला मुंबईन तू या वर्ष असणं 5 दिवसांना असणं पुरा कोटात पावसानं असणं पुरा कंप्लीट करून सोडला. तर आता तो गोचस म्हाका आता दूध ना घरकडे तर आता चिकी पावस राबला होता हांव लेखले की फटाफट वचून दूध हाडटा ना जाल्यार मागीर पावस आयला मागीर वचकच जायना. गाईस हें पळया वार येतच पळया बापरे. हांव दूध घेवचें आयला तुका वार पळया फटाफट दूध घेवन हांव वता घरकडे. हें पळया कंटिन्युअसली वार आसा. हो आज कसन गोतना कसन जाल्लो आजी आणि हे पुरा स्कूल्स आणि कॉलेजेस आणि पुरा जाणांक रजा आजी कोणी आज स्कुलान तर कोणीय वचना जी कसं फटाफट आता दूध घेता. चलो वचा घरकड आयलो मात्र आणि पावस आयलो च्या चलो आता असं कॉफी करता फटाफट दूधून करता. मावशीक सांगल्यार काल येवची नको कोण काल मस्त पावस आणि पुरो वार आणि पुरो आशिल्लें. आज गोतना म्हाका ती येते की ना तें गोतना म्हाका आतां ठीक आसा पळया मागीर लेट आयल्यार चलतलें हांव आतां घरकडे असं काय प्रॉब्लेम ना. ते काय सांगला की चड वार आणि पावस असल्यार येवं नाका आणि ब्रेकफास्ट कसं करची कोण आलोचन करतात. कॉफी रेडी गाईस. तर हांव ब्रेकफास्टाक शेवय फंड घालतास. आता हुनो फर्स्ट कॉफी पिवया. वाह हो 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 क्या बात है. ओके गाईस सुपर. तर हांव शेवय लायक करून रेडी जाला. हांव आतां फटाफट ब्रेकफास्ट करता. हुनोची आज सिंपल चलता प्लेटा घाला हुनो शेवय रेडी. व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. आणि आज मंडे मॉर्निंग आणि आज मम्मीनं स्पेशल मेरे फेवरेट कसं की बनायला ढेंटडा उंडी उंडी चटणी आणि चाय. एक नंबर ब्रेकफास्ट. आय लव उंडी आणि गम्मत जातं मग खायचं असं होऊन असं ॲक्च्युली एक खाऊन पाहिजे टेस्ट करून पाहिजे. सॉफ्ट सॉफ्ट बेस्ट सुपर. बाबू निदानी म्हणतात तू कारण न्हाणावून नीट करायला जस्ट म्हणून आनी काय नीट पाणी पाण्यार हेगड पळयता असो आनी खंय चमकलीत म्हाका सोडून खावच्या पिवच्या उंडी खावच्या चमकलीत अशी लेपता आसतो ताका दिवचें जायना ना उंडी ताका खाली आतां दुदूची बाकी काय दिवचें पळयतास ना निदानी आनी खंय तो वाट पळयता असो उंडी खावची खातीर. मम्मा उंडी दी गावा खावच्या वेळार खातलो हय काय हय आतां खाली दुदूची आमकां अशी दिसता अरे यार पाप ताका दिवचें जायना खाता ना तसं करचें. आएगा उसका भी टाइम आएगा. खाएगा वो भी अच्छे से मम्मा का हाथ का. गाईस यहाँ पड़े आज पावसा निमित्तच न्हय फुल्ल वसई आणि विरार ते पुरा उद्दा पुरा भरला. गाईस यहाँ पड़े सकाळचे 8 घंट्याक प्लॅटफॉर्म आणि पुरा भरला. म्हाकाय वच्चा सद्दां तेंच कळना म्हाका कसं करूं पळयता कसं करचें. 3 घंटा वच्चस म्हाका तेदोळ ते आतां चिक्की उण जाल्यार ठीक आसा. आतां जाल्ले की अरावंड 1:15 सॉलिड पावसच भायरी. उकडी शीत हांगा कुकराक घाला आणि हांगा
आता जोरवार पाऊसच गईस हांवें एक रिक्वेस्ट केला मेगेल्या स्टुडंटाला अम्माका की आईची दिवसा मात्र ऑनलायन घेताल करून तर आता पळोवया आता मेसेज केला वेट करतास मेसेज रिप्लाय कर ना जाल्यार हांव वचना आज रिस्क घेवचें नाका करून ओके गाईस राईस लायक करून कुक जाला चलो आता हांव तोपा घालता थोडं आता खतखत करता चिके आनी घेता जे ताका सांगता स्टार्च वचचो तर शीत बॉयल जाला तर लायक करून हांव आतां वाण घालता आनी काल अम्मान म्हाका चना मसाला दिलेले ते आतां हून करता आनी लंच रेडी करता आतां पावस रब्बनी वार आसा थंय सांगता आसली दनपार मागीर असनो मस्त जोर वार आनी पावस आसतलो करून वतना आतां कसं ना पळोवया आतां दनपार मागीर लंच रेडी सुपर चना मसाला आनी राईस घंटे किल जाल तसं 5 कशी काळोख जाला पळया ओ हो 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 सांजवाळच्या टायमार मस्त जोर पावस येतो करून ओवर पावस असं करून सांगता आसली तर आता एक क्लासा खातीर म्हाका भायर वचचें आशिल्लें हांव कॅन्सल केलें नाका मागीर आतां डायरेक्ट म्हाका सांजवाळाचो क्लास आसा तर थोडं जेवून मागीर हांव थोडं न्हिद लागलो म्हाका कसं गोतना कसन कितें जाता आशिल्लें आतां वचना आशिल्लें तर हांव लेकलें आराम से रेस्ट करया तें वचना करून ठीक आसा आतां थोडं मागीर उठयलो आनी हांव व्लॉग एडीट करता आशिल्लो तो कॉफी पिता सर संजवाळची जाल्ले सवय सर तुझे म्हाका आपयता सर ती सांगता 9 घंटा क्लास आसनो तो आतां यो ना घरकड आसनो कॉफी पिवन ते वतात ओ माय गॉड वापस पावस स्टार्ट म्हाका आतां वचचें आशिल्लें आनी हांगा पळया रेडी जावन बसला वचच्याक आनी हांगा आतां आयला पळय आतां थोडो वेळ राबता आनी कसं करचें चंदनू वेगळ्या गंदनू ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಯಾಲೆ ಚಂದು ತಗೊಂಡು ಮೇಗೆಲ್ಲ ಒಯ್ಲೆ ಕೇಳ್ತೋಸ್ರಿ ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾವಳೆ ಬಾಬು ಯಾವಳೆ ಟುಯಿನ್ 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 ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಬಿ ಡೂಬಿದು ಕೈಸ ತೂ ಸ್ಕೂಬಿ ಡೂಬಿ ಟು ಕೈಸ ತೂ ಚಂದು ಗೊಂಡುತ್ತೋ ಮೇಗಲ್ ಬಾಬು ಗೊಂಡುತ್ತೋ या कशी अरे वा हां फुटबॉल खेळतो रे बाबू तो आज फुटबॉल खेळतस चंदू तो मी गेला अरे म्हाका एक मेसेज आयला गो तुका एक माइन कमेंट केलं की तू लकी आहेस की कोण आहो होय मेगल कतीरी ते तर असतो होय सांग ना तू लकी आहेस मला रे अरे तीन बोललेला की शुभता तुगेल कतीरी लकी आहेस की अरे हाव तुगे का तू लकी आहेस होय की तुका हाव मेळली म्हणून तू लकी आहेस हा 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 वय त्यांची असं म्हणलं तुका म्हाका तू मेळ्ळे करून लकी जाल्या मला तू लकी आहेस होय मग कसं नाही असते की ना असं ताजे कधी तो बांधून दवरला इतलं वर्ष बांधून दवरला केनकी दखून होय वे कितले की वर्ष झाले बांधून दवरला होय बाबू बाबू कसं म्हणतास डॅडी वय डॅडीने तो गेला म्हाका बांधून दवरला गट्टी मतच तुका वही वय आता ताणे बांधून दवरला ले 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 आता डॅडी लागच्यान घेऊन ताणे बांधून दवरला आता डॅडी लागी ना आता डॅडी बाबून बांधून दवरला मम्मी वय ना बाबू वय नाही रे चंदू शोनो हाय मधवेश चाल हांव आतां घरकड होतो असं ॲक्च्युअली म्हाका 9 घंटा आतां ऑनलायन क्लास आसा 7 मिनिट मात्र आसा नाच रे मोरा आंब्याच्या नाच नाच रे मोरा नाच काळा काळा कापूस पिंजला रे ढगाची वारा सुंजला रे काळा काळा कापूस पिंजला रे ढगाची वारा सुंजला रे आता तुझी पाळी वीज देते ताळी आता तुझी पाळी वीज देते ताळी फुलून पिसारा नाच नाच रे मोरा आंब्याचा मोर वाकडा आहे वाकडा हो शो संपला हे रडला राबायला रडतो तो गणपती पळया
पावसा उदकान थिंबला पळय गणपती छा कसं नाही पाऊस म्हणा पुरा ऑल ओव्हर महाराष्ट्रांतच ना पुरा कडे हे पळया गायस हे मरीन लाईन्स पळया कशी उद्दा पळया जे ओ हायताड कितलं सिले फाल्यां असना स्कुलाक रज दिला वापस फाल्यां हाय अलर्ट असके हांव वचनी मागीर ताजे मागीर मागीर कामा मागीर बाब न्हिदलो आतां तो असनो दनपार दाखोवन असनो न्हिदनी तो कसला न्हिदनी गोत ना ताका आत असनो तो न्हिदलो आज सुबताल फोन आयला हांव सांगना हांव येना आतां हांव व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां परत जेन्ना आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करा गायज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गायज टेक केअर